म्हापशा नुस्तें मार्केटांतले विक्रेते आनी आरटीआय कार्यकर्तो जवाहर शेटये हांचे मदीं फाटले कांय दिसां सावन वाद चलतालो। जवाहर शेटये नुस्तें विक्रेत्यांक त्रास करतालो म्हूण नुस्तें विक्रेत्यांनी कागाळ केल्ली। दुसरे वटेन जवाहर शेटयेनूय तांच्या आड कागाळ केल्ली। पुलिशेन हे प्रकरण उपजिल्लोधिकाऱ्याकडेन दिल्ले। बुधवारा ह्या प्रकरणाचेर उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कचेरेत सुनावणी जाली। उपजिल्लोधिकाऱ्यान हे प्रकरण समजिकायेन सोडयले। कितें जालें न्हू समज जालें न्हू कितें जालें टॉपिक कितें ते आमचे मिटले आनी आमचे वाटेक तेणी येना कोणी कोणी हांगले जवाहरलाल शेटये आनी आमी ते काबार केली। आनी ते तुमचे पैसे बीन घेतले तेजे कितें जालें? पैसे आमी मुन्सिपाल्टीन देणी सांगल्या सरान कलेक्टरान सांगला ते मुन्सिपाल्टी कडेन तुमी केस लढयना म्हणटा तो त्याने सांगला आपण वाटे वचना म्हणून। आपण 5,000 कोणाकडे घेतले त्यांच्यानी आपले कंप्लेंट करूंक ना। फॉर्म आणि आधार कार्ड आणि ह्या दिवस सांगले 2 फोटो मारले तुमका जागो बसाक दिसते म्हणून सांगले। हरशी बसा आसले तुमी? आम्ही बसला आनी खंय दाखयता तुमकां तो? म्हणून सांगले नाही दिला आमकां भियवला आम्ही महाराष्ट्र बियान आमकां नाही घेवचे म्हणून आम्ही दिले ते तेजेर तुमी कंप्लेंट केल्ली? कोणाक केली कंप्लेंट? पयले बी हितून डेप्युटी कलेक्टर तुमी गेले ना तांकां 5 जाणां आपयले तांकां ते परत दिवचे पैसे गेले तर फसवून त्यांच्यानी फॉर्म आणले की आमच्या आणून आमच्याकडे परत द्यायचे। पैसे जका दिले पैसे ना दिल्यान तरी चालतं पण आमचे फॉर्म द्यायचे त्यांनी परत करूचे फसवून दिल्यानंतर आमचे फॉर्म देऊक जायना त्यांच्यानी। आज म्हाका समन येयल्ले की फिश मार्केटाची वेंडर आहा पळय 5 जाणां शशिकला गोयकर शैला वालोलकर आनी 5 जाणां आसा पळय तेंच्यांनी म्हाजेर केस घातली आसा की हांव खंय म्युन्सिपाल्टीच्या मार्केटान पीस डिस्टर्ब करता। तेन्ना म्हाका समन येयलें म्हणून आज हांव हियरिंगाक 11 येयलो आनी म्हाजी कावंटर कंप्लेंट आसली न्हू म्हाजी पयली कंप्लेंट आसली कित्याक सांग म्हाका तेंच्यांनी पयली एसॉल्ट केल्लें 23 तारखेक तेजेर हांवें पुलीस आफोवन 112 हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा म्हाका तेंचे इंजरी जाल्ली आसा म्हाजी मॅडिकल केल्लें आसा आनी तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर कितें सांगता आतां कोर्टा प्रमाणे तो म्हणटा आपणा कडेन एक 107चेर येयला 107 म्हणजे कितें म्हणटा तो बोथ द पार्टी शूड मेंटेन पीस आनी ट्रांक्विलिटी अशें तेंचें म्हणटा आपणें जें ज्युरिडिक्शन आसा पळय इट इज ओन्ली लिमिटेड टू मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर फॉर द 6 months। पूण ताणें म्हाका सांगलें ऑप्शन दिलें कितें तूं अंडरटेकिंग दिता तूं तेंच्या वाटेक वयचो ना म्हणून। हांवें सांगलें कितें सर हांवें ऑलरेडी म्हाजी पळय तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेंट आसा पळय हांवें पिटिशन केलां म्हटलें SP कडेन की ह्या कंप्लेनीचेर NC जावंक फावना जावं चॅप्टर केसूय जावंक फावना तेजेर जावंक जाय FIR म्हणून तो म्हणलो कितें तुजें ऑप्शन आपूण ह्या अंडरटेकिंग दिन सुद्दां तुजें ऑप्शन कांय हर्ट जावचें ना तुज्या ऑप्शनाक कांय बाधा येवची ना तूं तें करूं शकता। पूण त्या कंडिशनाचेर हांवें सांगलें कितें म्हाका कितें जाय पळय ती एकट्या खातीर हे 5 जाणां एकटेच तेंचे लिडर आसा पळय तेच मातशें चड हें करतात आनी तांकां लागून ही बारीक मनशां पळय हांवें सांगलें ही बारीक मनशां जी म्हाका वाटेक वचपाचें ना कित्याक सांग तांकां पिसफुली धंदो करूं न्ही म्हणून हांव सांगलें आय एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग आनी आय sign a bond that I am not going to interfere in the fish market with these 4-5 ladies. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकर।